शांतादुर्गा पिलनकर ग्रामदेवीचो वो सगळ्यांच्या आशिर्वादान सगळ्यांच्या सहकार्यान 23वा वर्धापन दिन सुरू जाता। आयज आमी 23 वर्सां कंप्लीट करता। 30 म्हयने आनी वर्सां केन्ना वयता ती कांयच कळना। सगळो लोक आयच्या दिसाची आतुरतेन वाट पळयता। तो दीस हो आयज येयलेलो आसा। सांगपाक खुशी दिसता की आमकां सगळ्या लोकांचो पिलन ग्रामस्थान सगळ्यांचो सहकार्य आसता। पयलो म्हणजे आमचे आमदार केदार भाई आसूं, अजय आसूं, संदीप आसूं, संतोष आसूं, रुपेश आसूं, सगळे आमचे सहकार्य आसा। तेंचे आमचो बरो हात आसता। कितें काम आलें तें सरळ सांगता, बाबा तुम्ही फुडें वचा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा। हो रस्तो जायलो कुडको उलोवता आमचो केदार भाईन एका 2-4 दीस पयलीं करून दिलो। ताका हांव चड देव बरें म्हणटा। आनी आमचे आरडीएफ जे चॅनल आहा तेजे हांव सगळ्यांचो पयलीं चड देव बरें म्हणटा। कित्याक वर्सान वर्स हे आरडीएफ अशें चॅनल आसा की ती आमची सगळी ज्यो फूल देवळाचो हे आहा कार्यक्रम आहा ते आपल्या लोकांच्या घराघरांनी पावयता। आनी तोच आमचो राजेन विठ्ठल केरकर हेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक तेणी हे फार आमचे बरें काम करून घेता। तेणी आमकां बरें सहकार्य दिला। सगळ्यांचे तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्य आशिर्वादान आनी आमच्या देवीचो जो उत्सव आहा तो सगळ्यांचो बरे भशेन जाता। पण आमची देवी अशी आहा की नवसाक पावणारी देवी आहा। अजय बाबा आमचो सदांच म्हणटा की कितेंय काम आहा ना तुम्ही फुडें चला, आमचो आशिर्वाद देवीचो आशिर्वाद आमचेर आहा। आनी तेका लागून हांव सगळ्यांचे चडांत चड अध्यक्ष ह्या नात्यान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। सगळे अशीच आमचेर हात दवरा आनी आमची जी कामां बाकीची उरला ती फुडें व्हरतले म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता। श्री शांतादुर्गा मातेचो 23वा वर्धापन दिन सगळ्या माझ्या ग्रामस्थांक आनी समस्त गोंयकारांक हेजे हांव उलोनीत परबी दिता। आनी एक खुशी भोगता की आमच्या देवीचो वर्धापन आमी आतुरतेन जशें वाट पळयता हो वर्धापन दिसाक। आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आपली घरां दारां सजावट करून देवीची पालखी आयज घराघरांनी गांवागांवान आमचे कडेन सगळे कडेन भोंवतली। आतां पालखी भायर काडल्या। आयज आनी फाल्यांचे दीस गांवान आख्खे पियण मार्रा सगळी कडेन पालखी घराघरांनी भोंवतली। आमच्या भक्तगणांक आशिर्वाद दिवपाक देवीचे कडेन मागता। बरी कामां आमच्या हातीन पियण पंचायतीच्या हातीन, आमच्या आमदाराच्या हातीन, आमची जिल्हा पंचायत मेंबर आनी सगळ्यांच्या हातून बरी कामां ह्या आमच्या वाठारांत आमच्या पियण गांवांत बरी उदरगत विकास जावचो, सगळ्यांचें कल्याण जावचें, भरभराट जावची। आमदाराचो सपोर्ट सदांच आमकां आसता। केदार बाबाचो आमचो झेडपी मेंबर तेजोय सपोर्ट आसता। सगळ्यांचे सहकार घेवन बरी पंचायत आमकां आमदार आमचो करून दिता। हो सगळो देवीचो आशिर्वाद। सगळे लायटीची, उदकाची, रस्त्याची कामां, खूब विकासाची एक नदी कशी आमच्या ह्या मतदारसंघात ह्या देवीच्या पियणकारीच्या आशिर्वादान हांगा घडत आहा। असोच तिचो आशिर्वाद आनी ह्या देवळाची कितें कामां उरल्या ती सगळी आमी वांगडा रावन ही कामां पुराय आमी करतले। शांतादुर्गेक नमन करता। आयज 23वा वर्धापन दिन हो साजरा करपाक आयज मोठ्या संख्येन आमचे पियण गांवचे सगळे ग्रामस्थ हांगासर जमलेले आसा। आमचो आमदार आसा, सगळी कमिटी आसा, आमचो डेप्युटी सरपंच आसा, सगळे मेंबर आसा आनी मोठ्या संख्येन हांगासर ग्रामस्थ वर्सान वर्स हो जो उत्सव जाता हो उत्सव मोठ्या उत्सवान साजरा करीत आसता। जेन्ना म्हाका दिसता पोरूच्या परत ह्या वर्सा आनीक उत्सवान हो साजरो जाता अशें। आनी ही पालखी सगळ्या आमच्या पिलन गांवांत भोंवता, दारादारान घराघरान भोंवता आनी देवीचो आशिर्वाद आमच्या पिलन जे ग्रामस्थ तांकां मेळटा। आनी लोक आतुरतेन वाट पळयता आयच्या दिसाची की आमच्या घराघरान पालखी येतली, आमकां आशिर्वाद गावतलो म्हणून मागता देवी कडेन। असोच तुमचो आशिर्वाद सगळे आमच्या ग्रामस्थांचेर आसूं, आमचेर आसूं, आमच्या सगळे पंचायत, आमचा MLA, आमची कमिटी आसा ते काम करता तेंचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद आसलो। आनी जी उरलेली कामां जे कितें आमचें डेव्हलपमेंट आसा कितें आसा देवीचो आमचेर आशिर्वाद आसलो। आमच्या हातीन सगळी कामां करून घेवची। देवळाची जी कितें कामां उरल्या तिवूय देवीन आपल्या हातीन करून घेवची अशें म्हणटा। नमस्कार। आज शांतादुर्गा पियणकारीन हेजो 23वा जत्रोत्सव आनी पालखी भायर काडल्या। हांव समस्त पियणकारांक तशेंच आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता। देवी कडेन मागता की म्हाज्या सगळ्या पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक लागून तशेंच गोंयाक लागून देवीन आयुश्य आरोग्य यश दिवचें, सगळ्या भुरग्यांक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें, बरें एड्युकेशन दिवचें, कामां बिनाक सगळे वता तेंचें बरें कल्याण करचें, आमच्या हातान डेव्हलपमेंट भरपूर करून घेवचें। देवीन आपले देवळाचे जे कामां उरल्या बाकी ही आमच्या हातान, आमच्या पंचायतीच्या हातान, जिल्हा पंचायत मेंबराच्या हातान ही सगळी उरलेली जी कामां आसा ती करून घेवची इतलें सांगता। आनी एकदां समस्त पियणकारांक शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।